नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. पाकिस्तानान अमृतसराच्या सुवर्ण मंदिराचेर केल्ल्या हल्ल्याचेर भारतीय सशस्त्र दळान केल्ल्या कारवायेचो आयज दाखयलो डेमो. पाकिस्तान देशांतल्या धार्मीक स्थळांचेर साधून आशिल्ले ने. विकसित कृषी संकल्प अभियाना विशीं शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांची जाली पत्रकार परिशद. उत्पादनाचेर भर दिवप आसा मोख. ते खातीर 6 पैलूंचो आराखडो. शेतकी मंत्री मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें एक्सेलरेटिंग सोलरायझेशन कार्यावळींत मारलो उलो. नवीकरणीय उर्जेच्या वापराक उर्बा दिवपी येवजण्यांचो लाव घेवपा विशीं केलें आवाहन. आयज सावन दीव हांगा गोंयांत पावसाचो नेट लागलो वाडपाक. हवामान खात्यान 22 मे मेरेन पावसाचो ऑरेंज अलर्ट केला जारी. उटंगराच्या पावसाची आसा शक्यताय. आनी आतां खबरो विस्तारान. भारतीय सशस्त्र दळान आयज ऑपरेशन सिंधुरा अंतर्गत आतंकवादा आड कारवाय करतना कशे तरेन पंजाबाच्या खुबशा शारांनी तशेंच अमृतसरांतल्या स्वर्ण मंदिराचेर केल्लो हल्लो अपेशी केलो ताचो डेमो दिलो. आकाश मिसायल प्रणालीन L-70 एअर डिफेन्स गन सयत वायू रक्षा प्रणालीचे प्रात्यक्षिक ह्या वेळार सैन्य दळान दिले. पाकिस्ताना आड सुरू आशिल्ल्या संघर्शा वेळार पाकिस्तानान ड्रोन आनी मिसायलांचो वापर करून भारतांतल्या नागरी वाठाराचेर नेम सादिल्लो. सशस्त्र दळान केल्ल्या कारवाये विशीं म्हायती दितना 15 इन्फंट्री डिव्हिजनचे GOC मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री हाणें ऑपरेशन सिंधुरा वेळार पाकिस्तान भारताच्या धार्मीक स्थळांचेर हल्लो करूंक पळयता अशी माहिती आदींच मेळिल्ली अशें सांगलें. होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा. इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था. हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा. इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई. क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत देशाचो अभिमान परत एकदा मेळोवन दिवपा हेतान आनी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्या निष्पाप लोकांक न्याय दिवपा हेतान भारतीय सशस्त्र दळान राबयल्ले यशस्वी ऑपरेशन सिंदूर मोहिमे विशीं खोस आनी तेंको दिवपा खातीर देशभर तिरंगा यात्रांचे सध्या आयोजन जाता. आयज जोधपुरांत केंद्रीय कला आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी तिरंगा यात्रेंत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना 140 कोटी भारतीयांची ताकद देशाच्या सशस्त्र दळाच्या दर एका जवाना बरोबर आसा अशें तांणी अभिमानान सांगलें. जब सर्व समाज के आह्वान पर लोग अपने सारे भेद विभेद भुला करके सभी तरह की राजनीतिक दूरियों को पाट करके अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये देश के प्रदेश के लोगों का, जोधपुर के लोगों का जोश इस बात का परिचायक है कि देश की सेना ने निश्चित रूप से आम नागरिक के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है. देश के नेतृत्व को और देश की सेना को हृदयपूर्वक आभार, अभिनंदन. अलीगडात तिरंगा रॅलीत राज्यसभेचे खासदार अरुण सिंग हांणी लोकां सयत वांटो घेवन भारत माता की जय अश्यो घोशणा दीत देशाच्या सैनिकांक नमन केले. पत्रकारांकडेन उलयतना हो नवो भारत अन्याय सहन करपी नासून आतंकवादाक काबार करपी देश जावन आसा अशें तांणी सांगलें. हजारों की संख्या में सड़कों पे निकल के वो एक ही बात कर, हम सेना के साथ हैं. सेना के पराक्रम, सेना के सर पे वो अभिनंदन वंदन और इसी के साथ साथ यह तिरंगा यात्रा विभिन्न जगहों पे देश के कोने कोने पे निकल रही है. यह तिरंगा यात्रा समाज के प्रबुद्ध जन, सिटीजन फोरम उन यात्राओं को निकाल रहा है
हम लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के इसमें भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके सेना नहीं गई, भारत में बैठ कर गई। 200 से अधिक आतंकवादी 9 ठिकानों को और 200 से अधिक खुखार आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया गया। ये नया भारत। तसेच अजमेरात लेगीत आयोजित केल्ल्या तिरंगा यात्रेत केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हांणी वांटो घेतलो। अजमेरात काडिल्ले ह्या तिरंगा यात्रेत सुफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दर्ग्याचेर फुलांचो वर्षाव करून येवकार दिलो। पत्रकारांकडे उलयतना केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी हांणी आतंकवादा आड पुराय देश एकठांय आयला आणि ह्या तिरंगा यात्रेत साबार जाती आणि धर्माचे लोक वांटेकार जाल्यात अशें सांगले। भी नहीं है कि जिले की बेटियां भी आजकल सेना के अंदर है, जैसे मोहना सिंह है, पापड़ा की जो हमारी जो फाइटर पायलट है, सबसे पहली फाइटर पायलट हमारे देश की मोहना सिंह हमारे झुंझुनू जिले की है, सोफिया कुरैशी है, व्योमिका सिंह है। तो हमारी बेटियों को देश के प्रति लगाव पैदा हो और देश के लिए अपनी सेवाएं देने का जज्बा पैदा हो, ये शौर्य यात्रा उन लोगों को भी इन महान बेटियों के बारे में अवगत कराई। भारत आणि पाकिस्तानामदी सुरू आशिल्लो तणाव आता फकत शिमे मेरेन मर्यादित उरूंक ना जाल्यार आता आंतरराष्ट्रीय संघटनेन लेगीत पाकिस्तानाक शिटकावणी दिल्या। IMFन आपल्या नव्या रिपोर्टात पाकिस्ताना खातीर 11 नव्यो अटी लागू केल्यात। तशेंच भारता वांगडा वाडपी तणाव हो अर्थीक सुदारणे खातीर धोक्याचो आसपाक शकता अशें IMFन म्हळां। जर भारत आणि पाकिस्ताना मदलो तणाव असोच उरलो वा वाडलो जाल्यार पाकिस्तानाचे अर्थीक सुदार कार्यक्रम संकटात पडपाक शकतले अशें IMFन म्हळां। हाचो अर्थ असो जाता की येता त्या दिसांनी पाकिस्तानाक मेळपी अर्थीक मजतीचेर नकारात्मक प्रभाव पडपाक शकता। पाकिस्तानाक आपणाली संवसारीक प्रतिमा बरी दवरची पडटली अशें अहवालांत म्हळां। पाकिस्तानाक जर अर्थीक सुदारणा जाय आसत जाल्यार पारदर्शक रावचे पडटले अशेंय IMFच्या अहवालांत म्हळां। हो अहवाल 17 मे 2025 ह्या दिसा जारी केला। भारतान म्हणिल्ले की IMFG पाकिस्तानाक अर्थीक मजत करता ताचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, कित्याक तर पैशाचो गैरउपेग शिमे पलतडी आतंकवाद पातळावपा खातीर जावचो न्हय म्हूण। पाकिस्ताना आड ऑपरेशन सिंदूर ही कारवाय केल्या उपरांत आता मोदी सरकार मोठे कूटनीतीक पावल उबारपाचे आसा। हे खातीर सरकारा वरवीं सगळ्या पक्षांचो पंगड घडोवन 7 सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ तयार केल्यात। ह्या प्रतिनिधी मंडळाक विदेशात वचपा आदी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ब्रीफिंग करतले। 7 प्रतिनिधी मंडळांक 2 पावण्यार ब्रीफिंग करतले। भारतीय प्रतिनिधी मंडळाची यात्रा 23 ते 25 मे मजगती सुरू जावपाचो अदमास आसा। शशी थरूर हांच्या मुखेलपणा खालचो पंगड 23 मेक आपली विदेश भोंवडी सुरू करपाचो आसा। हे 7 सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ वेगवेगळ्या देशांक भेट दिवपाचे आसात। देशातल्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढोवप हे आमचे सगळ्यात मुखेल ध्येय आसा अशें केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळें। विकसित कृषी संकल्प अभियानाविशीं घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ते उलयताले। शेतकी कल्याण विभागान हो ध्येय मेळोवपा खातीर 6 सुत्री आराखडो तयार केला आनी ह्या आराखड्यात शेतकी विशयक दर एका पैलूंचेर लक्ष दिला अशें मंत्री चौहान हांणी सांगलें। और किसान कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। एक, उत्पादन बढ़ाना, दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, पांचवा, कृषि का विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन, उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें, और एक बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस दिशा में सोचना। ह्या वर्सा शेतकी क्षेत्रात देशात उत्पादना बाबतीत उंचांक मेळयला अशें सांगून
देशाचो भंडार अपेक्षे भायर भरून आसा अशें मंत्री चौहान हांणी नमूद केले. तशेंच देशाची गरज भागोवन हेर देशांक भारतांतले अन्न पावोवप ही सरकाराची मोख जावन आसा अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगले. हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे, लेकिन हम यहाँ रुकना नहीं चाहते. हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा. और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है. सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज एक्सेलरेटिंग सोलरायझेशन हे कार्यावळीत वांटो घेवन मार्गदर्शन केले. हे कार्यावळीत वेगवेगळ्या मतदारसंघाच्या आमदारांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यावळीचे मुखेल ध्येय राज्यांत नवीकरणीय उर्जेच्या वापराक उर्बा दिवप जावन आसा. आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रान पीएम सूर्यघर येवजण राबयल्या. त्या भायर राज्यांत मुफत बिजली येवजण राबोवन सरकार सौर उर्जेच्या वापराक पालव दिवंक पळयता. तेन्ना प्रत्येक मतदारसंघात आनी पंचायतीक बेगोबेग ह्या येवजण्यांचो लाव घेवपाक नोंदणी करची आनी ते उपरांत गोंय उर्जा उदरगत संस्था म्हळ्यार गेडा ते विशींचे साबार प्रक्रिया सांबाळून घेतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांच्यांनी पीएम सूर्यघर योजना ही इम्प्लिमेंट करपाक लायली. आमच्या राज्यात तिका जोडून आमी मुफ्त बिजली योजना हो वर्कशॉप सुरवात केलो. माझी सगळ्यात पयली एकूच रिक्वेस्ट आसा, कॉम्प्लिकेशन्स खूब आसा, वेगवेगळे एप्लाय कशें करपाचें, कितें करपाचें, ह्यो वेगवेगळ्यो थोड्योश्यो कटकटी आसा. आमी स्ट्रीमलायन करपा खातीर म्हाजें म्हणणें आमदार जे हांगासर पयलीं आयिल्ले आसा तांच्यांनी आमच्या गॅडाक कॉन्टॅक्ट करचो. एक प्रोग्राम तुमच्या प्रत्येक पंचायतींत लावचो जेणे करून तांचे एप्लिकेशन घे पासून अपलोड करी पर्यंत आमचे गॅडाचे सगळे स्टाफ ते काम करता. तुम्ही म्हजो गॅडाचो डायरेक्टर आत्तां येतलो. हांव प्रत्येकाक आयल्या त्या आमदारांक पयली डेट दिवपाक लायता, उरलेल्या झेडपीकूय डेट दिवपाक लायता. तुमी इनिशिएटिव्ह घेयात आनी तेज्या उपरांत आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते इम्प्लिमेंट करात. तुमी दिल्ल्या पंचायतीन दर एका पंचायतीन एक दीस ते वतले. थंयसरल्या लोकांक तुमी सगळ्या जाणांक हाडात. सगळे अपलोड करी पासून सगळे काम जे आसा पळय न्ही आमचे गॅडाचे जे स्टाफ आसात ते गॅडाचो स्टाफ कंप्लिटली करतले. सध्या गोंयांत
663.32 मेगावॉट विजेची गरज पडटा. तातूंतल्या 559.9 मेगावॉट उर्जा थर्मल एनर्जींतल्यान 61.68 मेगावॉट उर्जा नवीकरणीय स्रोतांतल्यान जाल्यार 41.68 मेगावॉट उर्जा अणु उर्जा प्रकल्पांतल्यान गोंय भागयता. आनी प्रधानमंत्र्याचे ध्येय नवीकरणीय स्रोतांचो वापर वाडोवन उर्जेची गरज भागोवप जावन आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. पावर रिक्वायरमेंट जी आत्ता आसा ती 663.32 मेगावॉट. हातूंतले आमी 559.96 मेगावॉट ही थर्मल एनर्जींतल्यान घेता. खरें म्हणजे 61.68 ही आमी रिन्युएबल एनर्जींतल्यान घेता आनी 41.68 ही आमी न्यूक्लियर सोर्सिसांतल्यान घेता. हे रिड्यूस करपाक जाय म्हणून आमी ऑल्टरनेटिव्ह एनर्जीचेर आयल्या. आता पर्यंत आमचे रूफटॉप सोलार डोमेन 54.2 मेगावॉट आसा. ग्राउंड माउंटेड सोलार हातूंतल्यान आमचे 1.95 मेगावॉट आसा फक्त. वेस्ट टू एनर्जी आमी 1.94 मेगावॉट करता आनी ऑफ ग्रीड कुसुम 1.49 आनी स्मॉल हायड्रो पावर आमी जे ट्राय करपाक सुरवात केला तितून आमकां 0.05 मेगावॉट आमचे कडेन आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरीच्या मंत्रालयात गोंय राज्य आपतकालीन वेवस्थापन प्राधिकरणाची बसका आपयली. हे बसकेत येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांचे सयत भौशीक बांदकाम खातें, वीज खातें, उदका स्रोत खातें, उजो पालोवपी दळ, भलायकी तशेंच भारतीय नौसेनेचे अधिकारी वांटेकार जाले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी पावसाच्या काळात कसलेय तरेची समस्या आनी प्रश्नाचेर तात्काळ जाप दिवपी नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करपाचो आदेश दिलो. तशेंच पावसा आदींची कामां करून घेवपा खातीर पंचायतींक 35,000 रुपया, ब वर्गांतल्या नगरपालिकां खातीर 60,000 रुपया आनी अ वर्गांतल्या नगरपालिकां खातीर 1,10,000 रुपयांची अर्थीक तजवीज मंजूर केली. भौशीक बांदकाम खात्याक धोकादायक बांदकामां सोदून ताचेर फावो ती कारवाय करपाचे निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी दिला. ते भायर उदका स्रोत खात्याक न्हंयेचे गाळ काडून उडोवपाचो आदेश लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलो. गोंयांत फोंड्या तालुक्यांत अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर आयोजीत सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाचो आयज 3रो आनी निमणो दीस. आयज सकाळ सावन ह्या महोत्सवात तरेकवार धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन जालें. तशेंच ह्या कार्यावळींत अंतर्गत गोंयच्या पारंपारीक लोकनाचांचें प्रदर्शन लेगीत जालें. ही कार्यावळ गोंय राज्य कला आनी पर्यटन विभागान सादर केल्ली. सनातन संस्थेचे म्हणयारे अभय वर्तक हांणी फाल्यां सावन 3 दिसां खातीर गोंयांत शतचंडी यज्ञ आयोजीत करतले तेन्ना सामान्य जनतेन लेगीत ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावन महोत्सवा वेळार आयोजीत प्रदर्शनीचो लाव घेवंक मेळटलो अशें सांगलें. दिवस संपन्न झालेला आहे. आज आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे की सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवामध्ये सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले यांच्या हस्ते सनातन धर्मश्री आणि हिंदू राष्ट्ररत्न पुरस्कारांचं वितरण करण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर आज दुपारपासून या प्रांगणामध्ये या ठिकाणी महाधन्वंतरी याग संपन्न होणार आहे आणि सर्वांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे की या गोव्याच्या आपल्या भगवान परशुरामांच्या भूमीमध्ये उद्यापासून एका शतचंडी यागाला सुरुवात होते. 20, 21, 22 मे अशा 3 दिवस हा शतचंडी याग या ठिकाणी 25 वेदब्राह्मण संपन्न करणार आहेत. तर आपल्या सर्वांना आव्हान आहे की यागाचं साक्षीदार बनण्यासाठी आणि या यागाचा आध्यात्मिक लाभ घेण्यासाठी आपण या प्रांगणामध्ये आवर्जून या. उद्या दुपारी ठीक 4 वाजल्यापासून शतचंडी यागाला सुरुवात होईल आणि सर्वांना सांगायला आनंद होतोय की या ठिकाणी ज्या 15 संतांच्या चरण पादुका आलेल्या आहेत तर या पादुकांचं दर्शन उद्या, परवा आणि 13 तिन्ही दिवस आपण घेऊ शकणार आहेत. तसंच शिवकालीन शस्त्रास्त्राची प्रदर्शनी लावण्यात आलेली आहे. त्या प्रदर्शनीचा लाभ देखील आपण या ठिकाणी घेऊ शकणार आहात. फाटल्या 10 वर्सां सावन गोंयांत प्रवेश करपाक बंदी आशिल्ले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमोद मुतालीक हांणी ह्या कार्यावळीच्या निमतान परत एकदा गोंयांत येवपाक मेळिल्ले विशीं खोस उक्तायली. जो अभी शंखनाद महोत्सव चल रहा है, गुरुजी डॉक्टर अटल जी के कृपा से, आशीर्वाद से बैन हट गए हैं. मुझे इस महोत्सव को भाग लेने के लिए ही डॉक्टर परम पूजनीय अटल
अटल जी का कृपा आशीर्वाद मिल गया है, ये मैं भाग्य कहता हूँ। मैं 10 साल के बाद गोवा में आकर धन्य हो गया हूँ और ये 3 दिन का जो शंखनाद महोत्सव इसमें भाग लिया हूँ। तो बहुत साल से ये आना जाना रुक गए थे, तो अभी मैं खुश हो गया। गोय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांणी काल फोंड्यात आयोजित शंखनाद महोत्सवाक भेट दिवन थंय मांडिल्ल्या साभार प्रदर्शनीची पळोवणी केली। महोत्सवाविशीं प्रतिक्रिया दितना भारत हो हिंदू संस्कृतायेचो गाभो जावन आसा, पूण सध्या ह्या संस्कृतायेक बाधा हाडपी कांय घडणुको घडटना फुडल्या पिळगेक हिंदू संस्कृतायेच्या गिरेस्त मुल्यांची जाणीव करून दिवपा येतान अशे तरेचे महोत्सव आयोजीत करप गरजेचें जावन आसा अशें सांगलें। सनातन संस्थेन आयोजीत केल्लो शंखनाद महोत्सवाक विजीट करपा खातीर हांव मुद्दम आयिल्लो आसा आनी त्यामुळे हे सगळें पळोवन म्हाका खूब आनंद जाता इतल्या खातीर की आमचो भारत हो हिंदू संस्कृतीचो एक मोठो गाभा आनी ताजी चर्चा ताजी महती ही संबंध जगभराक आमच्या इतिहासांक वाचता आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न करता। पण आज खंय तरी एक आमच्या हिंदू संस्कृतीक हिंदू जे कल्चर आसात ताका खंय तरी बाधा देणाऱ्यो अशा अपघातकारक ज्यो घटना संबंध देशभर किंवा जगभर घडटा आसतना दिश्टी पडटा आनी अशा वेळाचेर अशा तरेचो महोत्सव जो आसा तो करप ही आजच्या काळाची गरज आसा आनी कारण आजचे जी पिढी आसा जे शिकिल्ले तरुण आसात किंवा एक सनातन धर्मासन सनातन संस्कृती संदर्भात एक जागृती जावप ही आसा ही काळाची गरज आसा। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल पेडण्यां भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांच्या वांगडा खासदार सदानंद शेट टाणावडे, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक तशेंच गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कार्यावळीत मार्गदर्शन करतना ऑपरेशन सिंधुराचो संदर्भ घेवन ह्या मोहिमे अंतर्गत देशाची ताकद संवसाराक दाखोवन दिल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्टपणान सांगिल्ले प्रमाण हे झूज खंयच्याच धर्मा आड वा देशा आड नासून फकत आनी फकत आतंकवादा आड जावन आसा अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी मुखार उलयतना सांगले। 26 भावांक आमच्या मारले त्या अतिरेक्यांनी तांकां धडो शिकोवपाची गरज आशिल्ली आनी ती धडो मान्य नरेंद्र मोदीजी ऑपरेशन सिंधू ह्या निमित्तान केलो ही देशाची ताकद आसा आनी हे दाखयता आसतना सुद्धा मान्य मोदीजी सांगले ही लढाई खंयच्या धर्मा विरोधात ना, ही लढाई खंयच्या देशाच्या विरोधात ना, आम्ही पाकिस्तानच्या विरोधात लढाना, आम्ही अतिरेक्याच्या विरोधात लढता, आम्ही टेररिझमाच्या विरोधात लढता, आम्ही धर्माविरोधात लढाना आणि हाचे एक कंप्लीट नेतृत्व करपा खातीर आमी ताका म्हणटा की विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि कॅप्टन सोफिया कुरेशी या 2 महिला भगिनी कित्याक आमकां प्रेस घेवपाक लायली। या देशाची नारी शक्ती कितली स्ट्रॉंग आसा, तुम्ही जर त्यांचो सिंधू उजळपाचो प्रयत्न केला आसात जाल्यार तीच नारी शक्ती तुमकां नष्ट करू शकता। कुडतरीचे आमदार अलेक्सियो रेजिनाल्ड हांणी आयज राय हांगा बसयल्ल्या 20 खात्याच्या 9 नव्या ट्रान्सफॉर्मरा विशीं म्हायती दितना पावसाच्या दिसांनी घडपी विजेच्या समस्यांचेर उपाय करपा हेतान दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांचेर नवे ट्रान्सफॉर्मर बसोवन वीज पुरवण सुरळीत करूंक पळयता अशें सांगलें। गरमेच्या दिसांनी लोकांची विजेची गरज उदका सारकीच वाडिल्ल्यान फ्लक्च्युएशन जावप साहजिकच आसा अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें। आज आमगेले 9 ट्रान्सफॉर्मर्स इनॉग्रेशन केले आणि 3 तेज पयलीं केले कुडतरी। आज ऑलमोस्ट सगळे रायचे टोटल आमगेले वी हॅड ऑलमोस्ट 75 ट्रान्सफॉर्मर्स पयलीं। नाव वी हॅव कम टू ऑलमोस्ट 95 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 95 we have crossed 90, so we have taken precautions to see everything is been done म्हणजे power supply incoming सारखे येयल्या पुरो आमकां आमगेली डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क खूंय त्रास जावपा नाय। वेरी रेअर एक फुडें खूंय कितें जायत हें दिसान हांवें चोयलां की मातशें हें जाता कितें फ्लक्च्युएशन जाता। इट्स बिकॉज ऑफ एवरीबडी इज युजींग लायट्स इन द मे एवरी इयर इट हॅपन्स
लायक हाव इट हॅपन्स इन वॉटर उदकूय पावना जायत फुडें एक लायन म्हणल्यार उदकाची तो प्रेशर बीट कोल्यार 3 दीस वयताय आनी उदक पावना ते भाशेन लायट ट्रान्सफॉर्म इनकमिंग उणी येता इनकमिंग उणी येयली काय ना तेंचे पे जाता डिस्ट्रिब्युशनाचेर आमी हितू केलो आहा की कुंकोली तिनी भाशे पोंदा एज वेल एज फातोर्डा जावं खूंय शेल्डें खूंय घेवपा आमी अरेंजमेंट केलो आहा. कला चेतना वळवय ह्या संस्थेन कोंकणी नाटक गांव जाला जाणटो हाच्या एकाच दिसात सगळ्यात चड 7 प्रयोग सादर करपाचो संवसारीक विक्रम काल केलो. आयतारा 18 मे ह्या दिसा सकाळी 7:30 वरांसावन सुरू जाल्ल्या ह्या प्रयोगांचो निमणो प्रयोग रातच्या 12:30 वरांचेर फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात सोंपलो. सेगीत 7 प्रयोग करपी गांव जाला जाणटो हे संवसारांतले पयले कोंकणी नाटक म्हणून जाला. काल जाल्ल्या 6 प्रयोगांनी त्याच कलाकारांनी काम केल्ले. आयज सावन दीव हांगासरल्या भोगला दर्यादेगेर खेलो इंडियाच्या पयल्या बीच खेळा सर्तीचे उक्तावण जातले. देशभरांतले हजारा परस चड खेळगडे ह्या सर्तीत 6 वेगवेगळ्या खेळांनी वांटो घेतले. हातूंत बीच सोकर, बीच व्हॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सपकटकराव आनी हेर खेळांचो तशेंच उक्त्या उदकांत पेंवपाची सर्त हांचो आस्पाव आसा. ते भायर प्रदर्शनाचे खेळ म्हणून भारताचे पारंपारीक खेळा प्रकार मांडपा हेतान मल्लखांब आनी टग ऑफ वॉर खेळ प्रदर्शीत जातले. ही सर्त शेनवारा 24 मेक सोंपतली. बंगळुरूत उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. बंगळुरू शारांत पावसाक लागून उदक साचला. मेट्रो स्टेशना भायर रस्त्यार उदक ढोपरा मेरेन तुंबिल्ल्यान लोकांक यो वच करतना त्रास जाता. सिल्क बोर्ड, HRBR आनी बोमहळ्ळी वाठारांत लोकांच्या घरांत लेगीत उदक सरले. मजगतीं हवामान खात्यान 20 ते 22 मे मजगतीं गोंयांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत गोंयांत उटंगराच्या पावसा सयत वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे व्हांवतले. तशेंच गडगडो आनी जोगलांचो नेट सुद्दां चड आसतलो. 23 ते 25 मे मेरेन हवामान खात्यान पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. पाकिस्तानान अमृतसराच्या सुवर्ण मंदिराचेर केल्ल्या हल्ल्याचेर भारतीय सशस्त्र दळान केल्ल्या कारवायेचो आयज दाखयलो डेमो. पाकिस्तान देशांतल्या धर्मीक स्थळांचेर सादून आशिल्ले नेम. विकसीत कृषी संकल्प अभियानाविशीं शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांची जाली पत्रकार परिशद. उत्पादनाचेर भर दिवप आसा मोख. ते खातीर 6 पैलूंचेर आखला आराखडो शेतकी मंत्री. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी एक्सलरेटिंग सोलरायझेशन कार्यावळींत मारलो उलो. नवीकरणीय उर्जेच्या वापराक उर्बा दिवपी येवजण्यांचो लाव घेवपा विशीं केलें आवाहन. आयज सावन दीव हांगा सुरू जाता पयली खेलो इंडिया बीच गेम्स सर्त. 1000 परस चड खेळगडे 6 वेगवेगळ्या खेळांनी लायतले सर्त. भारताचे खेळांत दायज दाखोवपी 2 खेळांचे जातले प्रदर्शन. आनी गोंयांत पावसाचो नेट लागलो वाडपाक. हवामान खात्यान 22 मे मेरेन पावसाचो ऑरेंज अलर्ट केला जारी. उटंगराच्या पावसाची आसा शक्यताय. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.